मोगाळ कोंगुटकरांनी आमी जाणाव की आमची विलेज पंचायत जी आसा ती अर्बन एरिया करपाक लागून आमच्या सरकारान एक नोटिफिकेशन काडलेली आणि ती नोटिफिकेशन रद्द करपाक आमचे कालांगूट पंचायतीन एक रेझोल्युशन घेतलां ताचे आड की आमकां ती कालांगूट विलेज आसा ती कालांगूट विलेजूच अशी आमकां अर्बन एरिया नाका म्हणून हाचे वयर हांव आमच्या सगळ्या कालांगूट पंचायतीच्या मेंबरांक व्हड सेबासकी दिता। आमी पयलेच सांगून येयल्ले आसा की ही तर आमची कालांगूट गांव तर अर्बन एरिया जाल्लो हातून गांवकारांचो कांयच फायदो जावचो ना, पूण पॉलिटिशियन आनी जे भायलो लोक हांगा येयलेलो आसा तांचो फायदो जातलो म्हणून हातून पॉलिटिशियनांनी कालांगूट भरपूर जागे घेवन दवरलेले आसा। आम आदमी पार्टयेन वेळा वेळार ह्या मुद्द्या वयर आपलो आवाज उखल्लेलो आसा आनी सगळ्या आमच्या कोंगुटकारांक जागृत रावपाक उलो मारलेलो आसा। आमचो MLA बाब मायकल लोबो ना म्हणून तो पयलोय लोकांक समजोवंक शकूंक ना की हातून गांवकाराचो कितें फायदो आसा तो, आनी ना म्हणून तो आतांय सांगूंक सोदिना की हातून गांवकाराचो कितें फायदो आसा पळय तो। हांव मागता MLA मायकल लोबो कडेन की ताणें वॉर्ड मेंबरांचेर प्रेशर घालूं ना जावपाक आनी तशेंच आमचे वॉर्ड मेंबर जे कालांगूटचे आसा ताणेंनूय MLAच्या प्रेशरान येना जावपाक तांणी सदांच एक मोतीन धरूंक जाय की पयलो गांव मागीर हांव। आम आदमी पार्टी आमी हांगासरूच थांबचे ना, जेन्ना पासून हो सरकार हे डिनोटिफाय करिना तेन्ना पासून आमी आमचो आवाज उखलीत रावतले आनी आमच्या कोंगुटच्या लोकांक जागृत करूच रावतले। देव बरें करूं।